ओपोजिशनान एकठांय येयले शिवाय 2027चे इलेक्शन जिखप खूप कठीण. खूप म्हळ्यार खूप कठीण. म्हणटा ही वास्तविकतेची जाणीव आणि भान दवरपाक जाय. 10% वोट कोणी घेता रे? 15%. तुका जिखतलो जाल्यार वोटींग कितलो जाय? 40% जाय. बीजेपी 33% जाल्यार आमी 40-50चा टार्गेट दवरपाक जाय. आनी सगळ्यांनी कित्याक 67% वोटींग आज कुशीन आसा, 33% आज राज्य करता. काटाचेर 50-100 मार्क्सां भितर 33% कसो पास जावपाक मार्क्स ताचेर बीजेपी राज्य करता. कित्याक लागून करता? आमच्या भितर एकवट ना, एकचार ना आनी भावसारय ना सारको. म्हणून हें जाता. गोंयकारांक अलायन्स नाका. गोंयकारांनी खूब अलायन्साचें सरकार पळयलां, खिचडी सरकार पळयलां. एक्चुअली अलायन्स इज ऑलरेडी देर, बट बिटवीन हू? भारतीय जनता पार्टी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि काँग्रेस पार्टी. ही कसली अलायन्स? ही अलायन्स आसा. आणि जे 12-14 फॅमिलीज आतां इतली वर्सां राज करता आनी इट इज बिकॉज ऑफ दीज पार्टीज. आनी कित्याक ते सांगता? आमी 2017 गोंयकारांनी बीजेपीक हरयल्लें. इट इज व्हेरी क्लियर द मॅन्डेट वॉज अगेन्स्ट द बीजेपी. आतां 10 वर्सां आमकां बीजेपीक परत सोंसपाक पडलां ते कित्या खातीर? इट इज बिकॉज ऑफ गोवा फॉरवर्ड पार्टी आनी काँग्रेस पार्टी.